आनीक आमी आतां हें ठरयलां की उपोशनां हांगसरल्यान आमी बंद करतात। आमी थोडे आमचे कोर्टानूय गेल्ले आसा, ट्रोजन बाबूय वेगळ्या हितून कोर्टान गेल्लो आसा। कोर्टाची लढाई एक सायडीन चलतली आनी आमी ही जी लढाई आसा, गोंयांक गव्हर्नन्स जाय, गोंयांक एक फूल टायम मुख्यमंत्री जाय, त्याचे खातीर ही लढाई आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आतां लोकांच्या कोर्टान व्हरपाची ठरयलां। आनी आमी एजिटेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा हें एजिटेशन आमी तालुका पातळीचेर व्हरतले आनी प्रत्येक तालुकाच्या जे हेडक्वॉर्टर आसतात थंय आमी हें एजिटेशन करतले। 30 तारखेक नोव्हेंबराच्या एजिटेशन आमी बिचोले तालुक्यांतल्यान बिचोले बस स्टँडा वयल्यान आमी हें सुरू करतले। त्याच्या नंतर 1 तारखेक पेडणे मार्केटांक। सो ही आमी आयज 2 आमचे प्रोग्राम आमी अनाउन्स करता आनी मुखाल्ले प्रोग्राम आमी, कारण मागीर तेच्या नंतर गोंयचे साहेबाचें फेस्त आसा, त्या कारणान आमी 2-3 दीस स्थगीत दवरतले आनी परत मागीर आमी फ्रेश ते दुसरे तालुक्यांक आनी अनाउन्स करतले। आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक आतां ओगी रावपाना, कारण 9 म्हयने हो खूब टायम आसा। सो आमी प्रत्येक तालुकान आमी जे थंय तेंचो हेडक्वॉर्टर्स आसतले जावं मेन एरिया आसतली त्या वाठारान वचून आमी आमच्यो मिटींग जातल्यो आनी त्या मिटींगे मार्फत आमी लोकां भितर जागृती करतले। इतले मजगतीं भलायकी हालिल्ल्यान राजन घाटेन उपास सोडलो। ताचो बेमुजत उपास 11 दीस चल्लो। मंगळारा दनपारात ताणें आडसराचें उदक पिवन उपास सोडलो। तो अजून बांबोळे जीएमसींतूच आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।